सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं। भुरग्यांनो, आयज आमी किटकां विशीं थोडी म्हायती मेळुया। किटक भुरग्यांनो, किटक म्हळ्यार कितें? किटक म्हळ्यार बारीक जीव जे आमकां आमच्या सरभोंवतणी दिश्टी पडटात, जांकां आमी इंग्लिशीन इन्सेक्ट अशें म्हणटात। जशे मूस, मूय, जळार, म्होंवामूस, काजुलो, जल्लो, रातकिडो, भिरमूट, फुलपाखो, टोळ आदी। तर अशा तरेचे किटक तुमी पळयलाच आसतले न्हय, जे आमकां आमच्या परिसरांत आमच्या सरभोंवतणी भोंवताना दिसतात। तर भुरग्यांनो, तुमी केन्नाय खंयच्याय किटकाक बारीकसाणेन पळयलां? हय, खुबश्या जाणांनी तांकां हातानय घेवन पळयलां आसतलें। तर तांची कूड कशी आसता? तांच्या कुडीक 3 भाग आसतात। ते म्हळ्यार तांची तकली, छाती आनी तांचें पोट। अशा तरेन तांच्या कुडीक 3 भाग आसतात। तांच्या कुडीक उदकाचो कांयच परिणाम जायना अशी घट कातय आसता। इंग्लिशीन आमी ताका वॉटरप्रूफ अशें म्हणटात। तर किटकांक कितले पांय आसतात? हय, चडशा किटकांक 6 पांय आसतात। कांय किटकांक पाखां आसतात म्हण ते उडपाक शकतात। देखीक म्हळ्यार पाखो, मूस आदी। तर कांय किटकांक पाखां आसनात म्हण ते चलतात। देखीक म्हळ्यार तुमी सांगात? हय, मूय आदी। भुरग्यांनो, तुमी पळयलां आसतलें किटकांच्या तकलेक 2 लांब कितें तरी आसता न्हय, तांकां एंटेना अशें म्हणटात। सगळ्या किटकांच्या तकलेक 2 एंटेना आसतात। आतां म्हाका सांगात, किटक कितें खातात? तुमी पळयलां आसतलें कांय झाडांच्या पानांक बुराक पडिल्ले आसतात। तर ते बुराक कोण करतात? हय, किटक करतात। म्हळ्यार कांय किटक पानां खातात, तशेंच कांय किटक फळां खातात। तर कांय किटक फुलांतले म्होंव पितात। तर कांय बियाणे, कागद आनी अन्य बारीक जीव खातात। तशेंच भिकूण आनी जळारां सारके किटक मनशाचें आनी जनावरांचें रगत पितात। अशा तरेन ते आपलें पोट भरतात। भुरग्यांनो, किटकांची भायली कूड मातशी घट आसता। ताका किटकाचो सांगाडो अशें म्हणटात। तर ह्या सांगाड्याक लागून तांकां व्हड जावंक कश्ट घेवचे पडटा। दर एके फावटी जेन्ना ते व्हड जातात तेन्ना तांकां आपली पोरणी कात सोडची पडटा आनी नवीन कात घट जाता मेरेन रावचें पडटा। तर आयज आमी किटकां विशीं शिकलीं।